फेलिबाब तुम्ही आज तालिगांव येयले आनी शंकर रामा आसा, आमकां इतके लेट आपोवपाचें कारण कितें? पयले सुवातेर हांवूय ह्या वाटेन पासार जातालो तेन्ना शंकराक आनी रामाकूय पळयलो हिंगा, आनी ऑलरेडी म्हज्या तकलेन हो क्वेश्चन घुंवतालो सकाळींसून, बिकॉज हांवें पयलें सेसिलाक हिंगा उज्याच्या बद्दल, आनी मागीर जेन्ना म्हाका जायतें इन्फॉर्मेशन मेवलें हे उज्या बद्दल, इतलो उजो तो 11 पासून चालू आहलो, तो 5 पासून चालू आहलो, ती 6 वरां उजो 6 मायज दिसता 6 आवर्स जो उजो चलतालो. आनी ह्या उज्यान जेन्ना म्हाका कळलें की अरावंड 20 टटायज मेल्या आनी सोरोप मेल्या आनी जायती भितर बेबे आहा, मेन बेबे सेव करा म्हणटा, बेबे मेल्या आनी तो मुंगूस, द रीच बायोडायवर्सिटी ऑफ गोवा ही डॅमेज जाल्या हायली, आनी क्रॉप म्हणटा ते सोडून दी. आनी दुसरी गोष्ट, हे इतले रिस्क आहलेले, हिंगा वयर पयशे तुमी हांव नको तुमी दाखोवंक शकतले, मागीर हिंगा व्हडली बिल्डिंग आहा, तितून लोक इतलो सफर जाला, आनी हे सफरिंगा पासत म्हजो क्वेश्चन एकूच आहा की इतले वगत ह्यो काणयो जायसर हे सगळे ड्रील पळय करतले, स्पेशली मॉक ड्रील केला हेंच्यांनी, इतली आमी अहें केल्यार अहें करतले, हो उजो पेटल्यार अहें सांबाळटले, अहें केल्यार रेस्क्यू अहें करतले. ही रेस्क्यू टीम आनी इतले खंय आशिल्ले, कित्याक लागून हे कंट्रोल करूंक शकले ना? कित्याक काय म्हणत जाल्यार कालचाक आजून पासून दूख आहा की लहराईचे आजून पासून काबार जावंक ना हिशोब. कित्याक रेस्क्यू इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कशे भाशेन आतां सद्याक आमी हिंगा उबे आहा न्हू, आतां हें पळोवंक शकता बॅरिकेडी आहा, आतां हितिंगा शेतान उजो पेटलो, इंसान गाडयो कश्यो वयतल्यो, फायर ब्रिगेड भितर कसो वयतलो, उजो कसो पालयतलो, हेज्या बद्दल खूब सवाल उठता. आनी सिंपल गोश्ट आहा रे, तुमी एक भुरगे रे दूध पिता कशे, सगळे मिनिस्टर हे सगळे ऑथॉरिटीज आहा, तुमी दूध पिता ते भुरगे, तुमी हे व्हडले जाणवायेचे मनीस मरे. आनी ते सिंपल गोश्ट सांगता तुमकां, व्हडले न्हू, कित्याक सेकेंड डे हांव परतो गेल्लो हिंगा शिरगांव गेल्लो, कित्याक रेस्क्यूचो टॉपीक परतो येता म्हणून सांगता तुमकां, रेस्क्यू कशें करपाक. दुसरे दीस पयले सगळे सेक्रेटरिएटलो रेव्हेन्यू कोण तरी आसलो एकलो, आनी तेजे भोंवतणी एक 20-30 जाण बरे 3 स्टाराचे पुलीस आहा थिंगा. गोश्टी जाले उपरांत कित्याक फॉर्मेशन करता, गोश्टी जाले पयलीं ऑन द एक्शन कित्याक ना काय? हो सिंपल एज अ ले पर्सन को हा, हांव तुका व्हडले टॅक्निकलिटीज ओ व्हडले स्ट्रॅटेजीज विचारिना, सादी गोश्ट म्हणटा हे बायोडायवर्सिटी जे आमचे गोंय आख्या संवसाराक बायोडायवर्सिटी पासून आहा तेच सेफ करूंक पावना. लोकांक सेफ तुमी सारके जाणटे लोक आशिल्ले बिल्डिंगान, भुरगीं आशिल्लीं, ल्हान भुरगीं आशिल्लीं, तुमी तांकां रेस्क्यू करपाक तेंचे मातूय चिंतलेलें ना. आय डोंट नो कशा भाशेन सांगपाचें, एक भुरग्या भाशेन हे सांगचें पडटा. हे सादे गोश्टी हे सादो लोक सजमता जाल्यार गव्हर्मेंट हे कित्याक सजमना काय म्हणटा, हे सादें दूख कशें जाता आयकून, हे कित्याक एग्रेशन, कित्याक हे कितें आनी एग्रेशन आनी मुद्द्याचेर आमचे 2 वाघ आहा हिंगा, ते तुमकां दिसता सारकें सांगतले. कित्याक म्हाका जाल्यार दूख जाता आनी हांव सांगूं नको, खंय भुरग्या भाशेन खंय दूध पिवलेल्या भाशेन, बाबा हें दूध हें पिवंक जाय, हिंगा आगनाका रे, हिंगा मुतनाका, तशें सांगचें पडटा ह्या भुरग्याक. शंकरबाब तुका हेजेर तुजें म्हणणें कितें? पळय आतां सद्या आमी पळयता की हालीं फायर इन्सिडंट्स हे खूबच वाडपाक लागले सारके. आतां ते फायर इन्सिडंट्स कित्याक वाडपाक लागले ते आमकां खबर ना. कित्याक आमी हेचे पयलीं एक 6-7 वर्सां पयलीं असले इन्सिडंट्स केन्नाच पळोवंक ना. आयज जे लँड माफिया येयल्यात आनी जेंच्यांनी आमची जंगलां घेतल्यात, प्रायवेट प्रॉपर्टीज जे आहा ते सगळे घेतले, आनी थंय प्रायवेट फॉरेस्ट आहा, कितें ते प्रायवेट फॉरेस्ट हे कन्स्ट्रक्शना खातीर सगळे कडेन उजो लावपाक लागले अशें आमकां दिसता. आमी 70 सायडीन आग लागले ती पळयल्या, आतां आयज पारोडा हिल्साचेर आग लागलेली आसा, मांद्रे पेट्टा, कितें काजू प्लांटेशन नश्ट जाता. कालची आमी तालिगांवचो उजो पळयलो, आनी हे पळोवन म्हाका दिसता सरकार कित्याक न्हिदलेल्याचे ढोंग करता ते आमकां कळना. काल जेन्ना हो इन्सिडंट जालो तेन्ना डिझास्टर मॅनेजमेंट 2 वरान पावले खंय, फायर सर्विसीस येयले, तुमी काम बरें केलें, फायर पर्सनल्स तेंच्यांनी काम बरें केलें, लोकांक बिल्डिंगेसून काडले, रेस्क्यू केले, सगळें बरें केलें. 6 वरां लागली, तेतून तुमी विचार केला ते 6 वरान ते शेतान जे प्राणी आसलेले ते कशे फडफडून मेले. ते तुमचे कडेन टेक्नॉलॉजी ना, फेल जाली टेक्नॉलॉजी तुमची. तुमचे मेन म्हटल्यार प्रॉब्लम कितें जालें, तुमचे गाडये शेतान पावोंक ना. ते शेतान कित्याक पावोंक ना तुमचे गाडये, तर शेतान वचपाक वाटूच ना. तुमी पानां घेतले आनी ते उजो पालयतना आमी टीव्हीर पळयले तुमकां, उजो कसो बाबा पुता करून पालयता. ही तुमकां ट्रेनिंग
तुमचे कॅनन्स आहा ते तुम्ही ऑन करूंक ना. ते कॅनन्सांसून जे स्पिडीन उदीक वचपाक जाय आसलें त्या जाग्याचेर ते उदक थंय त्या हेचेर आगीचेर पावोंक ना, म्हणून ती आग तुमचे कडेन कंट्रोल जावंक ना. आनी ते आगीन तळमळून ते प्राणी मेले, सोरोप मेले, बेबे मेले, टॉटायज मेले, मुंगूस मेले, कितलेशे प्राणी मेले. तोच जर मनीस मेलो जाल्यार केदो मोठो बोवाळ जातलो आसलो. प्राण्यांच्या जिवाचो कांयच व्हॅल्यू ना, प्राण्यांच्या जिवाचो कांयच व्हॅल्यू ना. हे तुमच्या नेग्लिजन्सा खातीर मेले मरे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खंय आसा न्हिदले? तुमकां लागता मरे हें, तुमकां लागता मरे. आनी डिझास्टर मॅनेजमेंट जे मॉक ड्रिल्स करता, पुलीस जे मॉक ड्रिल्स करता, फायर जे मॉक ड्रिल्स करता, ते इन रियल लायफ तुमी हे सिच्युएशन कित्याक हँडल करपाक शकना? हो एक प्रश्न चिन्ह. आयज वयता थंय गोंय पेटलेलें आसा, वयता ते गांवांनी आग लागलेली आसा. कोण हो उजो लायता? कोण मेळोकूच ना अजून मेरेन. कोण उजो लायता तो मेळोकूच ना. वयता थंय गोंय पेटोवन सडलेले आसा. अरे काजू जळोवन काजू फेस्त कसले करतले? कपलाचे करतले, मड्याचे करतले काजू फेस्त. काजूच ना जाल्यार कसले फेस्त करतले? काजू जळयले मरे, सोंपले मरे काजू. काल जो प्रकार घडला तालिगांवान याचो हांव निशेध करता. हांगा राजकारणी फेल जाले, सरकार फेल जाले, डिपार्टमेंटां गव्हर्मेंटाची फेल जाली. कितें ते बाबडे निरपराध प्राणी मेले, निरपराध प्राणी. आणि आयज तुम्ही त्या प्राण्यांक खातीर हॉस्पिटल बांदपाचें उलयता. कोणाच्या दोळ्यांक उदीक लायता रे? फॉरेस्ट मिनिस्टर कोणाच्या दोळ्यांक उदीक लायता? बेब्यांक वचाय म्हणटा, मागीर हे बेबे मेले मरे हांगासर. कितें रे? अरे फाटी एक ब्लॅक पॅन्थर मेलो, फिमेल, ती पोटान पेटे आसलेले त्याच्या, तिका ट्रिटमेंटाक गेली जाल्यार ती तुमचे कडेन ट्रीट करपाक जावंक ना. लेपर्ड जेका तुम्ही एक्सिडंट जालो, लेपर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येलो, तेचे कडेन तेका ट्रिटमेंट दिवपाक जावंक ना तुमचे कडेन. कितें थंय खंय बोंडला झू बंद केलो, कितें तरी कसलो रोग येयलो म्हणून. फॉरेस्ट मिनिस्टर आपल्याक खबर ना म्हणटा. अरे चल्ला कितें हे डिपार्टमेंटांनी? चल्ला कितें? तुमचें कॉर्डिनेशनूच ना मरे, कॉर्डिनेशन ना. अशें आयकूंक येता काल तुमचे कडेन उदक खंय शॉर्ट पडला म्हणून आमकां आयकूंक येता. अरे तुमचे कडेन जर सपोज हे साधन सुविधा ना जाल्यार जे नेव्हीची हेलिकॉप्टरां आसा त्या नेव्हीच्या हेलिकॉप्टरां कडेन कॉर्डिनेट करा. आणि जेन्ना आयज गोंया पेट्टा त्या टायमार ती हेलिकॉप्टरां हाडा आणि तेंचे पासून उदक घालपाचो प्रयत्न करा आणि ती आग 1 वरा भितून पालोवपाचो प्रयत्न करा, जेणे करून जिवीत हानी आणि त्या जनावरांची हानी जावची ना, ती जनावरां मरची ना. मुखे प्राणी ते तांकां सांगपाक कळना, उलोवपाक कळना. आमी सांगूंक शकता, आमी उलोवपाक शकता. कितें आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकारान जे मंत्री बसले, हे कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे, फॉरेस्ट मिनिस्टर जावं, होम मिनिस्टर जावं, ईच अँड एवरी डिपार्टमेंट टोटल फेलियर. आणि हेचो परिणाम आमकां गोंयच्या लोकांक भोगचो पडटा. मेन इम्पॉर्टंट प्रश्न हो येता की हे पयले फावटी उजो लागना हांगासर. हाज्या पयलीं वर्सान वर्स आनी म्हाका दिसता 4-5 म्हयने पयलीं सुद्दां उजो लागलेलो आसा. आनी उजो लागल्या उपरांत हो उजो पालोवपाक धांवता मागीर. आतां सिंपल गजाल आहा, जो उजो पेट्टा तो मेजर स्पॉट्स आसा सगळे गोंयान खबर आसा खंय खंय उजो पेट्टा तो. तालिगांव जाल्यार हॉटस्पॉट जाल्लो आसा पणजे हेतून. आनी जर हांगासर तर हॉटस्पॉट जाल्लो आसा जाल्यार इमिजिएट हांगासर सर्वीस कितें आहा उजो पालोवपाचेर. दुसरी गजाल म्हाका विचारपाक जाय, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आसा ते काय पळोवंक ना हांगासर. पुलीस पावले, मागीर फायर ब्रिगेड पावली, फॉरेस्ट ऑफिसर न्हिदलेले आहा, तांकां जागोवचें पडटले. तांच्यांनी सगळ्यांत पयलीं येवपाक जाय आशिल्लें आनी FIR रजिस्टर करपाक जाय आसली. अननोन पर्सन जाल्यार अननोन पर्सन. वाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हॅव नॉट रजिस्टर्ड अ कंप्लेन? हांव क्वेश्चन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक करता, कित्याक लागून करता? 50 थंयसर कासो जे आहा पळय ते मेले म्हणून तेंचे फायर ब्रिगेड आहा पळय, थंयसर फायर फायटर तांच्यांनीच सांगिल्लें आसा 50 खंय कासो आहा. मागीर 20 खंय सोरप मेले खंय, मागीर बेबे मेले खंय. आतां इतले जर मेल्या उपरांत हांचे FIR रजिस्टर जातली काय ना? काय फक्त मनशांचेर FIR, जे कोण भितर आसा पळय तेंचेर FIR रजिस्टर करपाक लागून फुडें धांवतले तुमी? हेजेर FIR रजिस्टर करपाक जाय. अननोन पर्सन जाल्यार अननोन पर्सन मेळसर ताका अननोन पर्सनाचेर रजिस्टर जावपाक जाय आशिल्ली. म्हळ्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे आहा पळय ते न्हिदिल्ले आहा, तांकां काय पडिल्लें ना. आनी आतां रिसंटली फॉरेस्ट मिनिस्टर स्वता सांगता की बेब्यांक वांटोवपाची गरज आसा म्हणून. ते खंयचे बेबे आमकां कळपाक जाय. हे बेबे खंयचे? हे वास्कोचो बेबो काय मडगांवचो बेबो, मुर्मुगांवचो बेबो काय मडगांवचो बेबो काय सालिगांवचो काय कुंभोरजाचो बेबो? हे काँग्रेसीचे बेबे जे उडी मारून BJPन गेला ते बेबे? हे क्लॅरिफाय करपाची गरज आहा की लोकांक हांगासर खबर ना खंयचे बेब्यांक वाचोवंक सोदता ते. हे काँग्रेसीन उडून मारून BJPन गेल्ले ते बेबे काय हे बेबे? की हे बेब्यांक वाचोवपाक कोण येवंक ना? हे बेब्यांक वाचोवपाक हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सुद्दां हांगासर पावले ना. सो खंयचे बेबे उलयता पळय खंयचे बेबे हे क्लियर कट्स पडचे लोकांक कळना.
कित्याक बेबे उडयो मारपी आहा पळय बेबे शेतान आसता ते बेबे वेगळे आहा आणि असेंब्लीन एका पार्टींतल्यान दुसऱ्या पार्टीन उडी मारपी बेबे वेगळे आहा हे क्लॅरिफाय करपाची गरज आसा आणि मातशें तरी हे सिरियसनेस ह्या डिपार्टमेंटान सिरियसनेस घेवपाची गरज आसा. दुसरी गजाल आज मॉक ड्रील चालू आहा. हे मॉक ड्रील चालू आहा व्हिडिओचेर बरें दिसता पूण इम्प्लिमेंटेशन जे ग्रावंडार करता पळय तेजेर काय ना मरे तेजेर फटास्यो म्हाका विचारपाक जाय जंय पॉसिबल ना उजो पेट्टा आतां फॉर एग्जाम्पल दोंगरार उजो पेट्टा थंयसर गाडी वचपाक पॉसिबल ना थंयसर फायर ब्रिगेड वचपाक पॉसिबल ना तर म्हाका एक सांग फ्लाय एम्ब्युलन्स जाय काय नाका आमकां थंयसर आं तुमकां भोंवपाक हांगासर नरेंद्र मोदीक भोंवपाक व्हडले व्हडले कोटींनी 6,000 कोटीचे तुका हें घेवपाक जाता मरे आं सगळें तुमकां सेफ्टी मेळटा मरे. आतां कोण सांगता चीफ मिनिस्टर लास्ट टायम विजय सरदेसायन सांगलें चीफ मिनिस्टर हेलिकॉप्टरान भोंवता म्हणून सद्या प्रेझेंटली तुमकां हेलिकॉप्टरान भोंवपाक जाता आणि जेन्ना सेफ्टी पर्पज आसता तेन्ना तांकां हेलिकॉप्टर ना मरे थंय घाला मरे पयशे 30,000 कोटीचो बजेट आसता मरे एवरी इयर. जर पयशे पॉसिबल ना म्हणल्यार तुमी ते दोंगर पालोवपाक दितले आणि मागीर म्हणल्यार इंटेन्शनली ह्यो गोष्टी गजाली घडटा आसतले आनी तुमी एडवांटेज घेता की टेम्परेचर वाडलो आनी उजो पेटलो आपोआप पेटलो म्हणून उजो आपोआप पेट्टा पळय असेंब्ली कडेन पेटपाक जाय मरे थंयसर असेंब्ली कडेन सायडीच्यान करड भरपूर पडलेले आहा थंय पेटना कित्याक पेटना आं तुमचे बंगले आसता पळय थंयसर सायडीचे पेटना मरे टेम्परेचर सगळे कडेन एकूच आसतलो मरे हांगासर गोंयांत 47.5% हे जालें डिग्री जाला न्ही जाल्यार सगळे कडेन थंय कित्याक पेटना तुमकां जाय थंय पेट्टा मरे दोंगर विकपाचे आहा थंयसर पेट्टा. आतां पारोडो जाला खंय थंयसर पळोवपाची पडटली की खंयच्या प्रॉपर्टीन पेटला तो आनी कोण विकपाक भायर सरला ती प्रॉपर्टी बेश्टे पेटना थंयसर. आयज हांगासर खबर आहा हांगासर परत ह्या जाग्यार कित्याक तितलोच जागो उरलेलो आहा हांगासर वो एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार तालिगांवचो लंग्स कसो सद्या प्रेझेंटली इतलोच उरलेलो आसा. जरी तर हाका हांगासर सेफगार्ड करपाक जाय जाल्यार हें जें आहा पळय तें नश्ट जाता तें बंद करचें पडटलें. आतां म्हाका एक सांग मे बी पॉसिबल कोण उजो घालता म्हणटा पळय कोणी उजो घातलो तो लास्ट इतली वर्सां मेळना तुमकां कोण उजो घालता थंयसर हां आनी ही जी आतां हांगासर जे कासो मागीर सोरोप हे जे आसा पळय एवरीवन इज डिपेंडंट ऑन इच अदर ही सायकल हे स्कुलांनी एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार शिकपाक जाय हें एक प्राणी सुद्दां नांव जालें न्हू इम्बॅलन्स जाता थंयसर. सो आज म्हाका दिसता वो टोटल फेलियर वो कॉलेप्स ऑफ फेलियर आनी ह्या विशयांचेर कोण डिस्कसूच करना. कित्याक सांग पळय कासो वोट मारिना सोरोप वोट मारिना हे वोट मारता हे वोट मारना वोटरांक तर कन्सिडर करिना जाल्यार हे जनावरांक आनी कितें कन्सिडर करतले. बेबे वोट मारना पूण एकटो बेबो सांबाळपाक मुखार सरलेलो आसा हे पूण खंयचे बेबे ते मिडियान ताका फाल्यां विचारपाची गरज आसा. उजो पेटलो उजो पेटयलो दोन फरक आहा. उजो पेटलो जाल्यार ताका इमिजिएट रेमेडी कितें पालोवपाचो डिपार्टमेंट कोणा कडेन आहा फायर ब्रिगेड कोणा कडेन आहा डिपार्टमेंट सो तांचे कडेन आसा. दुसरी गजाल जरी तर हांगासर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय जाता जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खंय फॉरेस्टाचे म्हळ्यार कासो आनी बाकीचे जे डिस्ट्रॉय जाता जाल्यार कोणी येवपाचें हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवपाचें. सो हे आयले काय ना हे क्वेश्चन करपाची गरज. आनी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हॅव टू फायल एन एफआयआर अगेन्स्ट द अननोन पर्सन. मागीर इन्व्हेस्टिगेशन जावनी मरे सगळे कडेन कॅमेरा आहा मरे हांगासर तालिगांव सगळ्यां कडेन कॅमेरा आहा मरे थंयसर मागीर कोण त्या टायमाचेर भितर सरलो भायर सरलो कोण आसलो हें इन्क्वायरी जावपाक जाय न्हू. पूण फॉर डॅट यू हॅव टू रेजिस्टर अ कंप्लेन. वाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज नॉट रेजिस्टरिंग अ कंप्लेन. 50 कासो मेला मरे थंयसर 20 सोरोप मेला मरे हे सोरपाक तुमी देव मानता मरे आमी मानता काय ना काय हे आनी दुसरे कितें मानपाचें जो सरकार नागाक देव मानता काय ना हां नागाक ते देव मानता जाल्यार आयज केस जायना कित्याक रे हां केस जावपाक जाय मरे हाजेर केस जावपाची ना. बिल्डर लॉबी ऑलरेडी आहा हांगा फक्त इलोच बिल्डर जागो खंय उरला आतां पळय कितें तालिगांवाचे प्रॉब्लेम कितें सांगता तुका. तालिगांव मरे बिल्डिंग आडीच जावलो मरे सद्या आनी मागीर गार्बेज जाता पळय ती तेंच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन व्हरप हे कुमारजुव्या कॉन्स्टिट्युन्सीन व्हरता गार्बेज जाता ती तांकां बांयगेनी व्हरपाक जाय. तुमचे कडेन हांगासर प्लांट ना म्हळ्यार हांगा तुमी कन्स्ट्रक्शन करीत रावतले आनी तुमचो उदक आनी तुमी मागीर गार्बेज व्हरतले आनी कुमारजुव्या कॉन्स्टिट्युन्सीन घालतले बोरवेलान हगली बिल्डिंगा तुमकां दिसता हितून पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसा खंयचे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हे जे सगळे प्रकरण जितलो उजो पेट्टा आनी उजो पेट्टा पळय थंयसर पॉलिटिकल इंटरफरन्स 110% आहा. उजो बेश्टो पेटना उजो आयदर बिल्डराक जाय म्हणून पेट्टा नाजाल्यार ह्या पॉलिटिशियनाक जाय म्हणून पेट्टा.